नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्राइम बुलेटिनान तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. मायनिंगाचेर दिवाळी म्हणल्यार आपयतले सर्वपक्षीय बसका. केंद्राकडे मागतले मायनिंगांतल्या लोकां खातीर आधार पॅकेज. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची घोषणा. सरकारान थारायले वॉटर स्पोर्ट्स धोरण. वॉटर स्पोर्ट्स सुरू करतल्या कर्मचाऱ्यांक दिवचे पडटले प्रशिक्षण. बुथांचे लायनींग रावन तिकेटीची व्यवस्था. चेक धोरणान केले बदल. मडगावांतल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो आनी स्क्रॅप यार्डां काडपाचो पालिकेचो आदेश. मालभाट कोलमरोड वाठारांतले अड्डे आनी झोपडपट्ट्यांचेर बुलडोजर फिरपाची शक्यताय. कायदेशीर मायनिंग बेगीन सुरू जावची म्हूण सीपीआयएमच्या बावट्याखाला मायनिंग कामगार आनी निबून आशिल्ल्यांचो पणजे मोर्चो. सरकारान आदार करचो म्हूण मागणी. आनी मुरगांव बंदरांतल्यान मल्टी प्रॉडक्ट निर्गत करपा खातीर करतले यत्न. केंद्रीय शिपिंग मंत्र्याचे उतर. शिपिंग प्रदर्शनाचे मंत्र्यान केले उक्तावण. खबरो विस्तारान. मायनिंगाचेर दिवाळी म्हणल्यार सर्वपक्षीय बसका आपोवन उपरांत केंद्राकडे गोयच्या मायनिंगांतल्या लोकां खातीर खासा आधार पॅकेज मागपाचे सरकारान थारायला. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक ही माहिती दिली. शाह आयोगाच्या अहवालाक धरून मायनिंगांतले बेकायदेशीर गजालींची चौकशी करपा खातीर सरकारान थारायल्ल्या खांडेपारकर समितीची अधिसुचोवणी सोमार म्हणल्यार येतली हेय पर्रीकारान सांगले. Sometime next month I will call meeting of all parties around Diwali and we can go and meet central government for asking for package. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक 3 जागो दिल्लो 1,30,328 स्क्वेअर मिटर. तो जागो परत घेवपाचो निर्णय कॅबिनेटान केल्लो. दे हॅव रिक्वेस्टेड फॉर अ लँड एट दारगळ स्पोर्ट्स सिटी. हांवें परत सांगला दॅट इज देअर रिक्वेस्ट. वी आर इन प्रोसेस ऑफ कन्सिडरिंग इट. वी हॅव नॉट एनालायज्ड इट सो फार. एक तुया इंडस्ट्रियल इस्टेट हॅज बीन डिक्लेअर्ड एज इंडस्ट्रियल झोन. नवीन एक्वायर केल्ली 4 लाख आनी कितें 96,000 नियर 5 lakhs. तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेट न्यूली एक्वायर्ड लँड हॅज बीन डिक्लेअर्ड एज अ इंडस्ट्रियल झोन. इंडस्ट्रियल झोन डिक्लेअर केलें की ताका पंचायत तसलें परमिशन लागना. ओनली फीज आर पेड टू पंचायत्स. IDC हॅज कम आउट विथ अ पॉलिसी which takes care of local population, which takes care of native, which takes care of big plots. Only 20% of the area is reserved for government. About 180 applications have been received for 70 plots, 60-70 plots. There is 40% reserved for local population. Engineer, one who is qualified to be an industrialist, gets first priority. नाही, खांडेपारकर कमिटी साधारण अनेक 2-3 दिसांनी ऑर्डर येतली. 4 ऑक्टोबराक 3 member कमिटी फॉर्म जाल्या. दे आर सर्चिंग फॉर नेम्स वीच आर अवेलेबल. कारण तो जुई अवेलेबल आसूंक जाय. ते आर्बिट्रेशन घेतलेलें आसूंक जायना. मागीर तो ही शूड बी विलिंग टू कम टू गोवा. कारण म्हाजो इज अ डेफिसीट बेसीन. आय कॅनॉट अलाव माय स्टेट टू सफर. दॅट इज वाय आय एम नॉट गोईंग इन टू एनी नेगोशिएशन्स. सरकारान वॉटर स्पोर्ट्स धोरण थारायला. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेन हे धोरणाच्या मसुद्याक सरकारान मान्यताय दिली. ह्या धोरणा प्रमाण वॉटर स्पोर्ट्स सुरू करतल्यांक कर्मचाऱ्यांक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिवचे पडटले. ते शिवाय वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक लोकां खातीर बुथावेल्यान तिकेटीची व्यवस्था करची पडटली. शेकवाल्यांच्यो मागण्यो मतीन दवरून सरकारान शेक पॉलिसीतूय बारीक सारीक बदल केल्यात.
वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी केल्ली आसा इज अप्रूव कॅबिनेटान. Department of Tourism in coordination with Captain of Port will identify specific areas from where water sports operators will operate their equipment. Arrangement of a ticket at booth. So tickets will have to be purchased from the booth through a queue system. सकाळचो 6:30 ते सांचे 6:30 time or sunset whichever is earlier. एकदा तयारी झाली म्हणजे maybe after 2 months. It will be all will be through a electronic booking system on the kiosk. Complete insurance asung jay, and all personnel should be trained personnel. मडगावातल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो आणि कावलाचे अड्डे काडपाचो आदेश मडगाव पालिकेन दिला. मडगावात झोपडपट्ट्यो आणि कावलाचे अड्डे दिसान दीस वाडत चल्ल्यात. चडशा झोपडपट्ट्यांक नळाची कनेक्शनाय आसात. थळाव्यांक ह्या झोपडपट्ट्यांचो बरोच उपद्रव जावंक लागला म्हूण आतां ही कारवाय सुरू जातली. मडगांवां मालभाट, कोलम रोड आनी हेर वाठारांनी हालीं बऱ्योच बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो आनी कावला अड्डे दिसपाक लागल्यात. ह्या वाठारांनी सगळे कडेन घाण जाल्या. थळाव्यांक ताचो त्रास जाता. मडगांव पालिकेन मालभाट आनी कोलम रोड वाठारांतली झोपडपट्टी आनी अतिक्रमणांची पळोवणी केली. बेकायदेशीर कामांचेर कारवाय करतले म्हणपाचे नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वान उलोवन दाखयला. तशेंच कोणाकय बेकायदेशीर बांदकामा विशीं म्हायती आसत जाल्यार तांणी पालिकेक सांगचे असो उलोय तांणी मारला. एक लोकांक आमी एक मेसेज दितात, एक वोटर्सांक तशें आमगे वॉर्ड कावन्सिलरांक सगळ्यांक जाणा जाय. खंय समज तर इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा, फॉर एक्झाम्पल गॅरेज अशें झोपडपट्ट्यो आनी कितें लोकांक त्रास जाता तेजे वयल्यान, जाल्यार आमकां खंयच्या टायमार तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. राजकारण्यांच्या आशिर्वादान कोलम रोड वाठारांत बेकायदेशीर कामां चलतात म्हणपाचो आरोप उपनगराध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन केलो. आयज आमी इन्स्पेक्शन केलां हांगा म्हज्या वॉर्डान, वॉर्ड नंबर 16 कोलम रोडार पडटा तें. सीओ, चेअरपर्सन आनी एंटायर टीम आयिल्ले इंजिनियरांची. पळोवपाक गेल्यार एकलो कोण जर्मन पिंटो म्हणून आसा आनी तो तांचो भाटकार जावन आसा. ही कुंड्यांतल्यान आनी तो रावता मालभाटान. आनी ही आतां जाली घाण 5-6 वर्सां मशरूम जायत आयिल्ली आसा. तांकां कोण तरी पॉलिटिकल गॉडफादर आशिल्लो मालभाटांतलो, तो तांकां सेव करतालो. एट नायट बाय 12 o'clock दीस पीपल आनी हांचो पात्रांव क्लीन करना जाल्यार बाय टुमोरो हांगा JCB लावन सगळेच स्क्रेप करपाचें म्हणून. ह्या वाठारांतले गाडेकार घरगुती गॅस सिलिंडर वापरतात म्हणपाची गजाल हे पळोवणेन दिसली. एके वटया सगळ्या गिरायकांच्या गॅस कनेक्शनाचे व्हेरिफिकेशन चालू आसतना गाडेकार गॅस सिलिंडर कशे वापरतात हो एक मोठो प्रस्न. मडगांवच्यान आमचो रिपोर्टर समीर भट. आतां घेवया एक विसव.